सध्या पेडणे वाठारान जे उदकाचे बिल असतात PWD डिपार्टमेंटासून जे उदकाचे बिल 4 ते 5 महिन्याचे बिल जे आसा एकाच फावटी दिवपाक लागलेले आसा। त्या खातीर खंय तरी लोकल जे असतात जे सर्वसामान्य लोक असतात खंय तरी चिंतेन आयिल्ले असतात, खंय तरी तांकां एकदाच बिल कशे भरतले हाचो प्रश्न जाल्लो आसा। 5 महिन्यांक 4,000 आमचे सांग नाका ती बिलां भरपाक हय ही कोणाची मिस्टेक आमची का तेंची? हरशी कितले येताले बिल? 360 360 अशे। आता आमी कितें करपाचें सांगपाचें? ते जे कोण मिटर रिडर असलेले तांकां इलेक्शन ड्युटी घातलेले गेल्ले कितें ते सर चालू असलेले ताका लागून। सो जे म्हयन्यांक जी बिलां ही आसली ती बिलां येवपाची बंद जाली आनी हांकां एकदांच आतां सगळ्यांक बिल भरकस येवन 5 म्हयन्याचे एकदांच येयला। खुबश्या लोकांक कडची ते एकदांच भरूंक जायना म्हणून आमी इन्क्वायरी करपाक PWD डिपार्टमेंटान येयल्ले। जो थंय जेई कोण आसलो तो म्हणूंक लागलो की तेंचे जे कोण मिटर रिडर असले ते ड्युटेक असल्या कारणान ही एकदांच सगळ्यांक बिलां येयल्यात। सो तेका लागून ते कितें म्हणटात की इन 3 इन्स्टॉलमेंट ते पे करूंक शकतात, पूण ते जर पे करतलो जाल्यार ताका एक एप्लिकेशन दिवपाचें पडटा आनी एक DD काडपाची पडटा। की लोकांक फुकटचो हो त्रास बारीक बारीक लोकांचेर जे त्रास जातात ते तरी खंय त्रास कमी करपाचे हेजेर सरकारान चड विचार करपाचो गरज आसा। सरकार आमकां 1,500 रुपया गृह आधार दिता आनी लायटीची बिलां 2,000 काडून दितात। सो तो गृह आधार तरी सारको म्हयन्याच्या म्हयन्याक दिल्लो जाल्यार लायटीची बिलां पे करूंक मेळपाची। त्या भायर सरकारा कडची मागणी करता जशी तुमी बिलां वाडयल्यात ताका लागून जो गृह आधार 1,500 आसा न्हू तोय मातसो वाडोवपाचो, कारण की तो बिलांकूच वयता। SIRच्या ड्युटी खातीर जे स्टाफाक घातले त्या खातीर खंय तरी हे 4 ते 5 महिन्याचे बिल एकच फावटी दिल्या कारणान खंय तरी पेडणे वाठारान PWDचे वॉटर डिपार्टमेंटान खंय तरी बोवाळ जावपाची सुद्दां शक्यता आमकां सद्या दिसपाक येता। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।